ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी पळोवपाक जाय की दिसाक 2 वेळा ब्रश जावपाकूच जाय. Absolutely. ओके, सकाळीं रातचे न्हिदच्या पयलीं. ब्रशींग आतां ब्रश करपाक जाय, ब्रश करपाक जाय, ब्रश करपाक जाय, ब्रश कशें करपाक जाय हें पयलीं आमी शिकपाक जाय. ओके, तें सुद्दां आमी खंयच्या डेंटिस्टाक गेल्यार आमकां ती दाखयतातूच, एक ब्रश Correct. घेवन मॉडेल घेवन आमी दाखयतात कशें ब्रश करप तें. सो विथ दॅट, बिकॉज तूं कितले 10 मिनटां कर ना 15 मिनटां कर, बट तुजी ब्रशिंग टॅक्नीक सारकी ना, करेक्ट. कळ्ळें म्हणजे जाल्यार दात ब्रश कर म्हणजे दात घासप घासून झरोवप नाही. ते झरले मागीर सेन्सिटिविटी जातली. करेक्ट. कळ्ळें. सो जाता म्हळ्यार सारको लायट, इवन ब्रशिसांक सुद्दां आमचें हें आसता सॉफ्ट, मिडियम आनी हार्ड ब्रिसल टूथब्रश आसता. सो सॉफ्ट नाल्यार मिडियम टूथब्रश घेवन, ओके, इल्लीशी टूथपेस्ट, सगळी टूथपेस्ट घेवपाची गरज ना, इल्लीशी असो बारीकशी टूथपेस्ट लायली, तो ब्रश मातसो असो टॅप केलो, सो तो टूथपेस्ट सकयल पडची ना. ओके, टॅप जावन भितर भरता आनी मागीर सारके 2 मिनटां ब्रशिंग करपाचें, पूण सारकें शिस्तीन करपाचें. आय वूड से सदांच आरशा मुखार उबें रावन करपाचें. सो वी गेट टू नो आमी खंयच्या खंयच्या दातांक ब्रश लायला. बिकॉज आमची टेंडन्सी रायट हँडेड पर्सन वील लेफ्टाक करतले ब्रश आनी जालें म्हजें 20 मिनटां सुद्दां हें करपाचें, घासपाचें, आमचें ब्रशिंग जालें म्हणटा. बट ना, स्टँड इन फ्रंट ऑफ मिरर, सारकें सगळ्या दातांक ब्रश लागपाक जाय. मागीर टंग क्लिनींग जावपाक जाय. ओके, आनी मागीर दुसरें ब्रशिंग जालें, टूथब्रश परत चेंज करपाक जाय. एटलिस्ट विदीन 3 to 4 months एकदां ताजे ब्रिसल्स अशे वांकडे जावपाक लागले. म्हणजे बेसिकली आमी म्हणजे तो सामको म्हणजे पूर्ण झरून सामको गुळगुळीत ना, जसो रावता. मातशें सुद्दां ते बेंड जाले की ब्रश चेंज करपाकूच जाय. आनी अशें मातशें अशें दिसलें की हें जाता, कितें ब्लिडींग जाता, हें जाता, डेंटिस्टा कडेन येवपाचें आनी दांत साफ करून घेवपाचें. एकदां दांत साफ जाले की मागीर आनी कांय हें टेंशन ना. आनी खंय जर कीड लागिल्लें आसा जाल्यार मागीर तुजो डेंटिस्ट तो हें करून रिस्टोर करून दितलो, दांताक फिलिंग घालून दितलो आनी मागीर जालें सगळें. बरें.